नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. नीट पेपर फुटीन आनी राम मंदिर कथेत निधी गैरव्यवहार मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आयज विरोधकांनी बोवाळ केलो. सकाळी 11 वरांचेर लोकसभेचें कामकाज सुरू जातकच अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी प्रश्नवराक सुरवात केली. मात विरोधकांच्या जोरदार घोशणाबाजेक लागून लोकसभेचें कामकाज पयल्या फावट 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसद ही माची संवाद आनी विचार विनिमय करपाचें व्हड व्यासपीठ आसा अशें सांगून वांगड्यांक सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें. माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है. दनपारां 2 वरां उपरांत परतून कामकाज सुरू जालें तरी विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज सोमार मेरेन तहकूब केलें. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांच्या बोवाळाक लागून सभाघराचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें. विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी अयोध्येंतल्या राम मंदिरांतल्या देणग्यांच्या कथीत अपहार प्रकरणाचो मुद्दो उपस्थीत करपाचो यत्न केलो. ताचेर संसदीय कामगार मंत्री किरण रिजिजू हांणी काँग्रेस आनी समाजवादी पक्ष लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप केलो. ये भगवान राम का विरोधी है. भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं. दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानकेखाला भाजपा फुडारपणाखालच्या एनडीए म्हळ्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची मंगल मिलन बसका आयोजीत केली. ह्या बसकेक केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, डॉ. एस जयशंकर हांचे सयत एनडीएतल्या वेगवेगळ्या घटक पक्षाचे फुडारी आनी लोकसभा आनी राज्यसभेचे वांगडी हजर आशिल्ले. संसदेच्या अधिवेशना मजगतीं दर मंगळारा एनडीएच्या घटक पक्षाची बसका घेवपाची परंपरा आसा. त्या प्रमाण ही बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसद सदस्यांक मार्गदर्शन केलें. शो पर आज चर्चा हुई. एक खेलों में हम क्या कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो भी ग्लासगो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत की उपस्थिति हुई और भारत ने किस तरीके से बेहतर मेडल जीते ये हमें बताया गया. और जो एम्प्लॉयमेंट साइड पर हमारा देश कैसे तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो रही है, उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया. और वो जो बहुत ही इम्प्रेसिव था जब हम अपने नेशनली कंपेयर करें अपने पिछले यूपी के 10 साल से और अब 10 साल मोदी जी के, या हम ब्रिक्स देशाच्या संस्कृती मंत्र्यांची बसका भोपाळांत आयोजीत केल्या. ब्रिक्स परिशदेच्या 11 देशाचे संस्कृती मंत्री ह्या परिशदेन वांटेकार जाता. ब्रिक्स वांगडी देशाची संस्कृती जाणून घेवप हो ह्या परिशदेचो मुखेल हेत आसा. भारत सरकाराच्या संस्कृती मंत्रालयाचे जोड सचिव अरविंद कुमार हांणी ह्या बसकेंत विशीं अदीक म्हायती दिली. जैसे आपको मालूम है 11 हमारे मेंबर स्टेट्स हैं और 10 हमारे पार्टनर स्टेट्स हैं, पार्टनर कंट्रीज़ हैं. और 11 जो स्टेट्स हैं हमारे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. रसिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है. तो ये सब सारे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज में विश्वास रखते हैं. हम सब मिल के हम लोग कल्चर के बारे में बातें करते हैं, कल्चर के बारे में विश्व की पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, एक कंसेंसस पे आते हैं ताकि हम लोग इस पे हम लोग अपनी आवाज़ को पूरे दुनिया में कल्चरल के तौर पे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज एके कार्यावळींत फॉरेन्सिक सायकोलॉजी विभागाचें उक्तावण केलें. न्यायश्रुती ही पेशी खातीर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा ह्या कार्यावळी वरवीं चालीक लायल्या. वेर्णाच्या फॉरेन्सिक सायन्स संचालनालयान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार उलयतना ही सुविधा गोंया खातीर लाभदायक थारतली असो विश्वास उक्तायला. It is a long pending issues of the forensic department
हाजे जे आशिल्ले जे आज रिजॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. फॉरेन्सीक सायकोलॉजिकल डिविजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द ई पेशी न्याय संहिता हाजे आज इनॉग्रेशन केलें. आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हे करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप्स ह्या हातूंतल्यान आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सीक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा. लोकांक वेवस्थीत गोयची दुर्मीळ आणि पारंपारीक कावी कला जतन करपी नामनेचे कलाकार सागर नायक मुळे हांचे कलेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी निमंत्रण पत्रिकेचेर सुवात दिल्या. 15 ऑगस्ट ह्या भारतीय स्वतंत्र दिसा निमतान दिल्ल्या निमंत्रण पत्रिकेचेर सागर मुळे हांच्या कावी कलेचे डिझायन पळोवपाक मेळटले. राष्ट्रपतींच्या निमंत्रण पत्रिकेचेर कावी कला डिझायन करपाची आपल्याक संद मेळ्ळी ही खोशेची गजाल आणि गोंया खातीर ती अभिमानाची आशिल्ल्याचे सागर नायक मुळे हांणी म्हळां. सांगपाक खूब बरें दिसता की 15 ऑगस्टाच्या इन्विटेशन कार्डार म्हणल्यार प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाचे ऑफिशियल इन्विटेशन कार्डाचेर कावी आर्ट म्हणजे आमची कावी कलेचो डिझायन ह्या वर्सा तुमकां पळोवपाक मेळटलो. सो ही आमची गोंया खातीर आमची गोंयची कलेक कावी कलेक लागून एक व्हडली अभिमानाची गजाल आनी हें म्हाका दिसता आमची माती खऱ्यांनीच सुंदर आनी खऱ्यांनीच आतां तिका भांगराचे क्षण येयल्या. सो खूब लोकांक खबर नाशिल्लें पयलीं की गोंयान आमची कावी आर्ट आनी कावी कला ही आसा म्हणून ती आतां हळू आतां विस्तारीत जायत गेल्या आनी अशे व्हडले व्हडले प्लॅटफॉर्माचेर जेन्ना पावता तिका खऱ्यांनीच राजदर्जो मेळपाक सुरवात जाता. सो म्हाका दिसता हें सगळें आतां कावी कलेक आनी आमचे तांबडी मातयेक राजदर्जो मेळपाक लागला आनी हेका सगळें श्रेय आमचे भारत सरकार राष्ट्रपती आनी भारत मातेक वयता. ग्लासगोंत राष्ट्रकुल क्रीडा सर्तींत चमकदार कामगिरी केल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग पंगड आनी जुडो खेळगड्यांक आयज फांतोडेर दिल्ली विमानतळाचेर खेळा मोग्यांनी उर्बेभरीत येवकार दिलो. पदक विजेत्या खेळगड्यांचे ढोल ताशांच्या गजरान आनी खोशयेच्या वातावरणात येवकार दिलो. भविष्यात लेगीत देशा खातीर अशीच दमदार कामगिरी करपाचे उतर ह्या वेळार खेळाडूंनी दिले. बिहार, त्रिपुरा आणि अस्तंत बंगालचे आदले राज्यपाल शिक्षण तज्ञ पद्मश्री डॉक्टर DY पाटील हांका आयज कोल्हापुरांत मरण आयलें. तांची पिराय 90 वर्सां आशिल्ली. शिक्षण, भलायकी, समाजसेवा आणि खेळा मळाचेर तांचें मोलादीक योगदान आशिल्लें. देशभरान आदराची सुवात तांणी मेळयली. 1991 वर्सा तांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्लें. देशभरात शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयान, विद्यापीठा आणि रुग्णालयांची उभारणी तांणी केल्ली. नव्या मुंबईतल्या आर्विल्ल्या DY पाटील स्टेडियमाच्या उभारणेत लेगीत तांचो मोलाचो वांटो आशिल्लो. तांचे कुडीर फाल्यां बुधवारा सांजे 4 वरांचेर निमणे संस्कार जातले. देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या मळावयल्या फुडाऱ्यांनी सर्गेस्त पाटील हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.